बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, आज आमकां एक व्हडलो दीस जावन आसा. मोरयेमायेच्या स्वर्गावरणाचे संभ्रम सांगत आसा. स्वातंत्र्याच्या दिसाचो संभ्रमी आमी आज चलयत आसतना धन्यदेवाक आमी अर्घां दिवया. आम्हा हर एकल्यांक स्वतंत्राचे देणे दिल्ल्या पासून सांगत आस. मोरये मुखांतर आमकां एक खरो बरवसो सासणीक जिविताचो लाभयल्ल्या पासून तर एक देवाक आमी अर्घां दिवन गावया गीत. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, त्रिएक देवाक हरसून वाखाणया. गायनाच्या बुकांत गीत संको A4 5 संको 21 पेज 21 A4. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोम्याक नमान करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवा करसून वाखाणया, त्रिएक देवा करसून वाखाणया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया, पवित्र आत्म्याक आमी गाजोया. त्रिएक देवा सोमोग करया, त्रिएक देवा सोमोग करया. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. आबा बापा नमान तुका, जेजू सोम्या होगळाप तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा पुता पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका अर्घां स्तुती आनी महिमा आता आनी सदा सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया.
मगाच्या भावन भयणीनो, त्रिएक देवाक आमी आज अर्गां दिवन हरसीत आसतना आयच्या दिसा पासून गलातकाराक बरयल्ल्या पत्रांत हांव आमकां देवाचें उतर मेळटा 5वा वस्व 13वा वळींत तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणे मेळ्ळा म्हणून उडास दवरा, पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वाचे दादोसकायेक वापरिनासता तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांत पावल गलातकाराक बरयल्ल्या ह्या पत्रांत आमच्या स्वतंत्र विशयांत उलयता. देवान आमकां हर एकल्यांक स्वतंत्र भुरगीं जावन ताचेर आसल्यान देव स्वतंत्र जावन आसा आनी आमकांय त्या स्वतंत्रांत ताणें भागीदार केला. आनी ह्या वरवीं आमकां हर एकल्यांक मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दिल्लें हें वर्तें देणें स्वतंत्राचें तसो बरो उपयोग करची जबाबदारी आसा. फ्रीडम विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स एनदर फॉर्म ऑफ स्लेवरी म्हणटात. जेदवा आमचे स्वतंत्र आमी जबाबदारेन उपयोग करिना तवळ मोगाच्या भाव भयणीनो तें आनीक तराचें गुलामपण जावन आसा. आमच्या देशाक 1947 स्वातंत्र्य मेळ्ळें म्हूण आमी जाणाव आनी आज स्वतंत्र दीस आमी समरभता आसतना आमकां स्वतंत्रपणी ह्या संवसारांत ह्या आमच्या देशांत जिवचे खातीर आमकां संविधान आसा आनी त्या संविधानांत सभारतराचे हक्क आमकां दिल्ले आसात. फंडमेंटल रायट्स म्हणटा आमी, तशेंच सांगाताच फंडमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसात. सांगाता दोनूय गेल्यार मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो स्वतंत्र आमी सारक्या रितीन तसो फायदो जोडूंक शकता. आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवान आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र आमी म्हाका कितें जाय तें करच्या खातीर तें दिल्लें न्ही म्हूण समजून घेवची गरज आसा. क्रिश्चन फ्रीडम हॅज मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी ह्या खातीर आज आमी आयकल्लें उतर आमकां ह्या दिशेन एक जागृतकाय आमी दवरच्याक सांगता. एक इंग्लीश बरयणारान बॉब रुबान सांगलेलें आसा स्वतंत्र विशयांत अशें म्हणटा, फ्रीडम विदाउट डिसिप्लीन बिकम्स स्लेवरी. जर आमी आमचे स्वतंत्र शिस्तेन उपयोग करिना तर गुलामपणांत आमी वळोवंक जाता. फ्रीडम विदाउट ट्रूथ बिकम्स कन्फ्युजन. स्वतंत्र मोगाच्या भाव भयणीनो सतांत आमी उपयोग करिना जाल्यार थंयसर सक्कड घुस्पोट गोंदळ जाता. फ्रीडम विदाउट लव बिकम्स सेल्फिशनेस. स्वतंत्र आमी खऱ्या मोगान जर आमी कळशिना तर स्वार्थाक आमी वळख जाता. फ्रीडम विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स डिस्ट्रक्शन म्हणटा तो. आमकां मेळिल्लें स्वतंत्र मोगाच्या भाव भयणीनो जबाबदारीन आमी सांबाळना जाल्यार तें स तराच्या नासाक कारण जाता. आनी आखरेक म्हणटा, बट फ्रीडम गायडेड बाय ट्रूथ एंड लव बिकम्स होलिनेस. एक भाग्यवंतपणाची जिणी आमी जिवची जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो मोगांत आनी सतांत आमकां लाभलेले तें स्वतंत्र आमी गळसूची गरज आसा. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा ह्या आराधनाच्या वेळार खंयच्या रितीन म्हाका देवान दिल्लें स्वतंत्र हांव उपयोग करून आसा म्हणलें एक सवाल आमकां विचारया. आज आमच्या देशाचे स्वतंत्र आमी खरेपणी स्वतंत्र जावन जीवन आसा की म्हणलें खंडीत सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विचारूंक पुरो. पूण आमकांच आमी विचारचे वर्ते सवाल आयच्या दिसा जावन आसा. ह्या आराधना वेळार देवान म्हाका दिल्लें तें वर्तें देणें स्वतंत्र म्हज्या जिवितांत हांव खंयच्या रितीन घडसून आसा. थोडीं सवालां आमकां आमी आज विचारया मोगाच्या भाव भयणीनो. म्हज्या जिवितांत हांव खरोच स्वतंत्र जावन जीवन आसांगी. ह्या विविध तराच्या
बंदडेक वळोवंक जावन आसा. पदकाच्या, भेयाच्या, नाबोगसानेच्या ह्या वायट सवयाच्या बंदडेंत आज हांव जिवन सांगी. जबाबदारींत म्हाका मेळिल्लें स्वतंत्र हांव गळसून सांगी. ह्या म्हज्याच फायद्या खातीर म्हणून स्वार्थान म्हजें स्वतंत्र हांव जिवन आसा. चड आनी चड शांती समाधान ह्या संवसारांत प्रत्येक जावन म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या फिरगजेंत, समाजेंत हाडच्याक देवान म्हाका दिल्लें स्वतंत्र हांव उपयोग करून सांगी. आज खंयच्या रितीन ह्या म्हज्या भारत देशांत सतराच्या बंदडता लोकांक सुटका जोडून खरें स्वतंत्र अनुभव करूंक म्हाका हातेर जावन देव उपयोग करूंक आशेता. ही थोडी सवालां मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमच्या मुखार आमी दवरया आनी ह्या सवालांक आमी जबाब सोदया. आमचो सोमी आमचे संगी आसा. तो आमकां खरी सुटका दिता. सताच्या मोगाच्या वाटेन तोच आमकां चलयता. कितें सकट आमच्या जिवितांत आमकां बंदडेन घालता ते सोम्या समोर आमी दवरया. हर एकल्याचेर, आमच्या देशाचेर आयच्या दिसा प्रत्येक जावन सोम्याचो बेसावाचो शिवर सदांच सासोनी म्हणून आज आमी प्रत्येक जावन मागया. Teu tolo besava Shivor mogan basailo Ye tolo boro kano Serves porandadlolo Shivor culpeso Zai shivor besavaso Daya maya kakutarso Devo shivor dayeso Deutolo besava shivo Somya tuje dayeso Novia spirita soduo Peto mogo ujaso Shivor kurpeso Shivor besavaso Daya maya kakutarso Devo shivor dayeso सताचे रीतीचे मोगाचे राज मंचा त्या कामांत त्या जबाबदारीत आम्ही सक्तीने सांगता वावुरच्याक सोम्या स्वादार आम्ही मागया. Deutolo besava shivo Az seu taso Somya amka tu sambalwa Diundayen hatuzo Shivor kurpeso
Zai și vorbeța vaso Dăia maia ca cu tarso Devo și vor dăieso Și vor curpeso Zai și vorbeța vaso Dăia maia ca cu tarso Devo și vor dăieso Devo și vor dăieso Devo și vor dăieso. De शिवर आम्हा समय संचे राजमी मागता असताना आमची सवत्या आमच्या काळजाच्या त्रेग समयासमोर आम्ही यावेळी दौरी आमच्यामध्ये जन्म दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव बहिणी बसोत आज आम्ही अर्घां दिताव परमानूर तावन जन्म दिवस संभ्रमता आसीस डिसोजा तशेंच जन्म दिवस संभ्रमता लिवेन्स कस्टलिनो मुंबई अंधेरी तावनू फ्लेविया हायसिंता डिलिमा मुडिबेळे तावन सरिता डिसोजा तशेंच आशिता लोपेस 64 वर्ष जन्म दिवस विजयडका तावन संभ्रमता वलेरियन पिंटो आमच्या भाव भयणीक आमी जल्म दिसाचे शुभाशय फटयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज संचेर आमी मागताव सभास जणी आमकां तांकां लाभलेला सर बरेपणा पासत देवाक अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा आज प्रत्येक जण अर्घां दितात उडपी तावनू रॉनेट आनी सुनीता मेंडोन्सा तशेंच मुरये मयाक अर्घां दिता लिओरा आनी लेनोरा डिसोजा तिरुपुरू मुल्की तावन अर्घां दिता अनिता डिसोजा सुरत तावनू क्लोटी डिसोजा मुंबई तावनू अल्फोन्स नाजरेत सिरसी तावनू जेसिका नोरोन्ना अर्घां पडयता मेल्विन फेर्नांडीस देवान केला सर बरेपणा बसोत तशेंच दैविका कुलतेक तो अर्घां पडयता तशेंच रोशनी डिसोजा देवाच्या सर बरेपणा बसोत अर्घां दिता अश्विनी लोबो पुत्तूर तावनू अर्घां दिता वेलांकनी माय मुखांत लाभुल्ल्या सर बरेपणा बसोत तांचे सवे आमकां देवान केल्ले स्वरूपकार आमी उडास करून ताका आमच्या काळजांत तावन अर्घां पटोवया अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सभाजनी तांच्या विविध सवा पासून आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा तांचो उडास करून सोम्या समोर तांकां आमी दवरया आज बरजिनीये संगाती म्हणच्या पासत मागणे जाल्ले आसा हेरीक लोबो तशेंच बरे भलायके पासत कुटुंबाच्या मागणे आसा आतां आग्नेस पिंटो भुरग्यांक असले सकरताराचे भे क्वीन आनी रुएल हांचे तावन भे पयसोच्या पासत डॅग्नी फेर्नांडीसान मागोवंक सांगलेलें आसा तशेंच पिटर विन्सेंट लोबो पासत कुटुंबासनांनी मागोवंक सांगलेलें आसा ह्या ते सवा सुवे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसात तांचो उडास करून ताका सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या कुटुंबांत आमच्या अंतरलेलो उडास करून ससनसो विशय तांकां आमी मागया आज आमी मागता देवादेन जीवन पिरेरा आम्ब्रोस पिरेरा आनी पास्कल पिंटो पुलगते तत्म्या बसत मागोवंक सांगला प्रेसिल्ला आनी पिटर मागता आमी देवादेन गोम्स आनी मोंतेरो कुटुंबांत अंतरल्या बसत मागणे आसा सबिता क्लेटस मोंतेरो मागता आमी देवादेन बिजोई जोसेफ कटेंजन कुवेट आनी एन वेनेट जोसेफ कटेंजन कुवेट देवादेन एलियास तावरो मुंबई देवादीन आलिस डिसोजा आनी एंटनी सेक्वेरा गोनी बीडू पहिल्या वर्साचो उडास देवादीन बेबी फेया पिंटो मागता आमी देवादीन लॉरेन्स डिसोजा सिसिलिया डिसोजा आनी ऑस्टिन डिसोजा ओमजोरू देवादीन जोसेफ आनी फ्लोरिन एब्रेयो देवादीन मारिया डिसोजा तिच्या 9 आनी 8 वर्सां जल्माचो संबंध बरे मीरा रोडू देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा आनी डिनोइस मोंतेरो
जे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सुमेसा सुम्या समोर दवरून ससनाचो विशय आमी तांकां मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर फुंकून दी. समाधानान तो विशय घेवन दीत. आमीन. सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया. गीत नंबर A 64. संतोषाच्या आईच्या दिसा मोरियेच्या पेस्ता दिसा पापा पोता पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया. सोडवणेच्या इतिहासांच्या रंदासीच्या जीवन विचित कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आज आमकां समेस्तांक दर्तो दबाचो सावन आसा. मोरयेच्या स्वर्ग वरणाची परब म्हणजे तिका कुडी आत्मा समेस्त सर्गी घेतिल्लें फेस्त आमकां समेस्तांक सर्गी वैभवाचो शेवट सिकयता. तर आमी संभ्रमचे स्वातंत्र्याचे फेस्त आमच्या देशाच्या समग्र बरेपणाक विशेष जावन विविध तराच्या पासातावन मेकळे जावन समाजीक आर्थीक प्रगती आपणावंक आमकां उलो दिता. आज आमी हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना पवित्र युकरिस्ताच्या कृपेन आनी मोरयेमायेच्या विनवणेन सर्गी वैभवाचो शेवट सर्वांकी लाबोंदी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक देवा विरोध पेला विरोध आमी आदारली कितें पातकां आसात. प्रत्येक जावन आमकां लाबिल्लें स्वतंत्र आमी बऱ्या रितीन उपयोग करिनासतना जेले ते संदर्भ कितें आसात ते उडास करया. बोक्साने आज आमी मागया. काळजांत हांव दूख धरतयल्यांक बोक्साने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. तूं पातक्याक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. आमचे खातीर विनाती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशाचो सारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका वागंता.
आम्ही तुझी स्तुती करता, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका महिमा दिता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्या जनीत पुता जेजू ख्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शरीर बापाच्या पुता, तू संसाराचे पाप करता, आमची काकूत कर. तू संसाराचे पाप करता, आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्यात बसला, आमची काकूत कर. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे, जेजू ख्रिस्ता. एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू सोमी, एकलोस तू पोवोर्तो. प्रार्थूया. सर्वपदवेदारा आणि ससनाच्या देवा, तुझ्या विचित्र मांडावळे निष्कळंक अंकवार मोरयेच्या मैमे बरी सर्गावरणा दिसा भारत देश स्वतंत्र जाऊन जल्मालो. मोरयेच्या मैमेची आम्ही भागीदारा जावंक सर वायटांतली आमकां निवार आणि सदांच सर्गींच्या वस्तू गत्रेगून तुझ्या दयेन आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जुडिताच्या पुस्तकांतले वसप. भाव भयणीनो, तवळ उज्यान जुडिता म्हळें, मुजे दुवे मोहनाथ देवान तुका स स्त्रियां प्रास चड आशिर्वाद केल्या. सदैव जावं सर्वेस्पर आमचो देव, सर्ग आनी संवसाराचो रचणार, ताचे कुमकेन आमच्या दुस्मनाच्या फुडाऱ्यांचे शीस कापून तूं सकली. देवाचे पदवेचो उगडास काडलेल्या लोकां मदें तुज्या बरोवशाची केदीस विसर पडची ना. देव तुजी कीर्त सदांच सांबाळूं आनी तुका आशिर्वाद दिवं. कित्याक तुजो लोक जग बगतना तुवें तुज्या जिवाची पर्वा केली नाय आनी देवा मुखार सारके वाटेन चलोवन आमची विघ्नां पयस केली आनी सगळ्या लोकांक जाप दिली. आमेन आमेन. लोकांनी व्हडल्या ताळ्यान जयकार केलो आनी सगळें शहर संतोशाच्या नादान गाजलें. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी. तुझ्या श्री परिवारांत राजकुंवरनी आसा. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्या बसोन आसा तिसपाटाची राणी. ओफीरच्या भांगारान नेटो तुझ्या उजव्याक बसोन आसा राणी. आयक तुवें
आनी हांव सांगता तें चिंतून पळय. तुजो काशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर. राय तुजे सुरूपायेक बोलतलो, तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर. ओपीच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्या बसून आसारांनी. आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येता आनी रायाच्या मंदिरांत ती भितर सरता. ओफीच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्या बसून आसारांनी. ओफीच्या भांगारान नेटो तुज्या उजव्याक बसून आसारांनी. सा पावलून गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां स्वतंत्र जावंक आपोवणें मेळ्ळां म्हूण उगडास दवरा. पूण हें तुमचें स्वतंत्र कुडीच्या विश्वांचे दादोसकायेक वापारी नासता. तुमी मोगान एकामेकाची सेवा करा. निजाकी सगळें नियमशास्त्र एक उपादेशाचेर बांदून हाडलां. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्या सोय कर. पूण तुमी एकामेका साबून मांसां काशात जाल्यार एकामेकाची तुमी देसवाट करतल्यात देखून सत्राय करा. आनी आतां हांव तुमकां सांगतां, आत्म्या प्रमाणे चला. त्या दाळा रक्तमासाच्यो ओडण्यो तुमी दादोशी करची ना. कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध. एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. मोरयेक सर्गी वोकोल वेला देवदूताचे कोर संतोषानी उल्हास पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दशेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तेवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळत संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक ऊंस आसनातावन ताणें सकल्या घाल्यात आनी किरकोळ्यांक ऊंस उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायेलाक आपल्या साकराक तो आधार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथ सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटी गेली.
सोम्याचे शुभ वर्तमान वकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज मोरयेच्या स्वर्गवरणाचे आनी आमच्या स्वातंत्र्याचे हे दोन संभ्रम आमी सांगता चलयत आसतना एक वर्तें सत आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी तें जावन आसा खरें स्वातंत्र्य म्हाका कितें जाय तें केल्ल्यांत या ते करच्यांत आठापून ना, बगार ज्या खातीर देवान म्हाका रचला तो उद्देश म्हज्या जिवितांत जारी करच्यांत आठापून आसा. मोरी माई आमकां एक वर्ती देख जावन आसा. बगेवन तूं कात्रीन सिएनाचे म्हणटा, when you live your life for the purpose God has created you, you will set the world on fire म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां स्वतंत्र जावन रचला म्हणटा आसतना ताणें आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र आमी ताचें योजन आमच्या जिवितांत कितें आसा तें समजून घेवन त्या योजना खालती मान घालून जियोंक उपयोग करची गरज आसा. मोरये मायेन तेंच केलें. तिच्या स्वर्गवरणाच्या फेस्ता दिसा मोरी माई आमकां सांगता की मरण आमच्या जिविताचे अंत न्हय, पातकाक आमच्या जिवितांत संपूर्ण कंट्रोल ना. आमच्या जिविताचे कश्ट दूख आमकां शाश्वत न्हय, मात्र न्हय फोंड आमच्या जिविताचो अर्थ दिवचो तसलो न्हय. बगार आमकां देवान रचला सासणीक जिविता पासत आनी त्या बरवशांत आमी जियेत आसतना खरोच क्रिस्त आमच्या जिविताचो शेवट जाता. हें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोरी आमकां सांगता, डू नॉट लूज होप. युअर डेस्टिनी इज नॉट डिस्ट्रक्शन, युअर डेस्टिनी इज लायफ विथ गॉड म्हणलो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो आज मोरयेचें स्वर्गवरणाचें फेस्त आमकां दिता. मोरी आमकां परत परत उडासा हाडटा तिच्या जिन्या मुखांतर आनी तिच्या स्वर्गवरणा मुखांतर की काळोखाचे सक्तीचे की उजवाड भोव बलिश्ट जावन आसा, पातकाचे की देवाची कृपा चड बलिश्ट जावन आसा आनी निरासपणाच्या की बरवसो चड बलिश्ट जावन आसा. आज आमच्या देशाचे स्वतंत्र दीस आमी संभ्रमत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो दोन संगती आमच्या गमनांत आमी दवरया. आमकां दिल्लें तें स्वतंत्र भोव कश्टांनी जोडिल्लें तें स्वतंत्र कितें आसा तें आमी ससार केदेंच करचें न्हय. नेवर टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड. आयची आमच्या देशाची परिस्थिती आमकां अशें दिसता की आमकां लाभलेलें तें स्वतंत्र आमी ससार करून घेतला म्हणल्यार बरी. पूण आज देवाचें उतर आमकां सांगता, प्रत्येक जावन मोरयेन गायल्लें तें स्तुती गायनांत आमी समजता आमकां मेळिल्लें स्वतंत्र केदें ससार करच्या खातीर न्हय, मात्र न्ही मोरये आमकां सांगता केदेंच तुका लाभलेलें स्वतंत्र दुरुपयोग करिनाका. फ्रीडम इज नॉट मेंट टू बी मिसयूज्ड. पूण देवाचें योजन कितें आसा तें समजून देवाच्या योजना खालती मान घालून जियोवन आमच्या जिविताच्या मेटा काडट्यान खरें स्वतंत्र आसा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज तेच कृपा आमी मागया. जशें मोरये मायेन देवाच्या योजनाक खालती मान घालून आपल्या जिविताचो शेवट आपणायलो, तशें आमी तिच्या भुरग्यांनी आमकां देवान दिल्लें स्वतंत्र सरकार रितीन उपयोग करूंक देवाच्या योजना काल सासणीक जिविताची मेटा काडूंक ह्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. एक गिडभर मौन रावून ह्या पसोत आमी मागया.
उबी रावून आमच्या बवर्तची उसारणी आता आमी करया. एकच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्गा आनी पृथ्वीसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्वस्तू सोरसनार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैंभासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशा पसोत आनी आमच्या सडवणे पसोत सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं औंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मोरान सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे निमेल्याची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता सोम्या आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादी वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाच्या भावनो भयणीनो भगेवन औंकवार मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार उबोर वेल्ल्या ह्या बागी दिसा सांगतास आमच्या देशाचे स्वातंत्र्य सोदीस आमी संभ्रमच्या दिसा विश्वासान आनी बरवशान आमची सर मागणी देवा समोर आतां आमी दवरया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी मोरयेच्या सर्गावरणाचे सत उखलदन आपले ताबेन आसच्या देवपर्जेक मोरयेचे देखेकाल चलोवन सर्गाराजाचे वाटे कुशीन सोमकोंक कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो राष्ट्र आज आपलो स्वातंत्र्य सोदीस संभ्रमतना आमच्या राष्ट्राचेर तुजी आशिर्वादां वत. देवाच्या मुखेल्यांक आनी परजेक माया मोगाचें एकवटाचे न्यायनितीचें राज बांदून हाडूंक कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिढे वरवीं आनी उतर प्रायेर एकसूरपणान कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींक तुजो उजवाड आनी बरवसो लाभय. तांच्या जिविताक आदार दी आनी तांची सेवा करतल्यांक मोगाच्या आनी सोसणीकायेच्या स्पिरितान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. लग्ना बेसांत एकवटून कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक मुखार सरतल्या काजारी जोड्यां पासत मागता हांव. ह्या जोड्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व समजून कुटुंबाचे आनी बेसाचे कायदे पाळोवंक कुरपा लाभय. तांच्या लग्ना जिवितान येवच्या सर अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर युवा जाणांक तुका समर्पिता हांव. जिवितांत कश्ट अनवरां येताना आनी गल्ली योजना पोंताक पावनातल्या वेळार ती निराशी जायनासतना तुजेर बरवसून जियोंक तांकां शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवार एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी देवाचे कुशेक काल जावन जियोंक तशेंच एकामेकाच्या गरजांक पावोवंक शिकय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमची सर प्रार्थना आज तुका आमी भेटयता. आमी सर्वांनी तुवें आमकां दिल्लें जिवीत कुशाल बरीत आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे जियोवन भगवंत मोरये परी आमचें जिवीत जियोंक आमकां तुजी कृपा लाभय. आमचे स्वतंत्र आमी तुज्या योजना प्रमाणे गोळसूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उडोवानी बायन बापा तू स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता.
दिनी देणी आमची तुका भेटयता सुखांत तशें दुखांत तुजेर पातयेता मोरये परी क्रिस्तांव प्रकाशीत करता सर्गीचे रास बांदून आमी वावुरता गुंडो आनी बायन बापा तूं स्वीकार कर मासा रक्तान क्रिस्ताच्या रुपांतर कर मोरये परी जीवन आमचें तुका भेटयता जीवन आमचें पावन कर म्हूण आमी परता म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सवे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पयसेवेच्या दावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या भक्तीची भेटोवणी तुजे मुखार सोडो आनी सर्गार उबारून वेल्ल्या भगिवंत अवकार मरयेच्या विनवणेन आमची काळजां मोगाच्या उज्यान लासो आनी सदांच तुका अत्रेगू म्हूण मागतांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या असो. आयच्या दिसा अवकार देवा मातेक तुवें सर्गार उबान वेली आनी एक दीस संपूर्णयेन पावतले तुज्या पवित्र सभेचो रामबनेर उपकार तिका केली अशें तुजे वाटसुरे परजेसो केली तिका तीर बरवोसो आनी बुजवोनेसो थारो. तुवें तुज्या पुताक जिविताच्या दाताराक तिच्या कुडींतावन जल्माक हाडलो ते पासत तुवें तिका फोंडांत कुसूंक सोडली ना देखून देवदूतांच्या दळबरा संगाती संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर सर्गांनी संसार भरल्या तुझ्या वैभवा. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी सर्वेस्पोराचे नावी येता तो सुभागी. होसाना ओ सर्गी होसाना ओ सर्गी. सर्वेस्परा कोरस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर देखून दवा परी तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही दाना पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मोरान सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या आशिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स
नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पदकांचे बोक्सने मेचाक तुमचे पसोत आनी सबारा पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासा करात. भावार्था सोघू सुम्य तुझे मर आम्ही संभ्रमताव आणि तू परत येसर तुझे पुनर्जीवन पण परगता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून तुका आमी दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उडास कर अशें लिओ सौदव आमच्या भगयोन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशांत अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणी सोय उडास कर आनी तुज्या काकोलतीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकोल कर म्हूण आमी मागता. अशें भगयोन अवंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगयोन जुजे दिसो पती भगयोन धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. त्यालाच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस तिगाले आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती रे.
पळयात ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी सम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव मोजो सडबोंदार मोजो आयलाय मुझे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इसालाय मुजो तुजे तसलो मेळसो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गी उबारून वेल्ले बगेवन अंकवार मोरयेचे विनवणेन तारणाचे संस्कार घेतलेले आमकां पुनः जिवंतपणाच्या महिमेक पावय म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दबाजीक आशिर्वादाक आमी आतां आयती जावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आमच्या मोगाच्या देशाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी बगेवंत अंकवार मोरये भारताचे पात्रोणेचे विनवणेन सर आमच्या पजांक शांती आनी उदरगत फावो करूं. आमेन. देवपूत आमच्या फुडाऱ्यांचेर आपली दयाळ दिश्ट घालूं आनी काळजीदारपणान उसली मोलां सांबाळूंक वावुरता तसले शाने फुडारी तांकां करूं. आमेन. आनी देव पवित्र आत्मो देवाच्या आज्ञाच्या वाटेन चलोवंक तुमकां आदार दिवं आनी सर्गींच्या नागरिकां संगाती तुमकां दायजी करूं. आमेन. आनी सर पदवेधार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवूं आनी तुमचे सवे सदां काळ आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. మన గీతం దేవి గణ బుకాంత గీత నంబర్ B94 B94. मुजोत मोसम्याची वळवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणे केल्यान महात कार्या जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. ताणे आपल्या रसने दाखयली दयाळाय तिका सरसंतती सदैव म्हूण मानतेल्यो कित्या सत्ते वता वेचीत कामां केल्या भागे वंस ते वंताचे नांव. म्हजो आत्मो सोम्याची व्हडवी गाता म्हज्या तारोकातय उल्हासता. ताणे केल्यान महात कार्यां जिणयेन म्हज्या ताच्या नावाक जावं महिमा सदा. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.